नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। मिकीक रक्षामंत्री पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या सरकारी बंगल्यार वचून सोदचो म्हूण मडगांवच्या JMFC कोर्टान काडिल्ले वॉरंट स्थगीत। काचाबूल सरकाराच्यो रातोरात हालचाली। बायणाची 204 बेकायदेशीर घरांक सोमार मेरेन थाकाय। हायकोर्टात घरा मोडपाचेर सुनावणी चलतली सोमार मेरेन। बायणांतल्यो फॅमिली मागतात पुनर्वसणूक। पेट्रोलियम सोरो मनोरंजन टॅक्स GSTंतल्यान भायर दवरचे। दिल्ली अर्थमंत्र्याच्या बसकेत मुख्यमंत्र्याची मागणी। GST चालीक लावच्या पयलीं गोंय मागता CST वेली भरपाय। 93% सरासरी पावस पडपाची शक्यताय। शेतकारांक हुस्क्याची गजाल। 215तल्या पावसाळ्या अदमासाचो पयलो रिपोर्ट जाहीर। मे आनी जूनात निमणो अदमास। आनी साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान उखल्ली बांदोडकार ट्रॉफी। फायनलीत मारले चौगुलेक 55 रनांनी। किनन वाज आनी शुभम देसायचे जैतात महत्वाचे योगदान। आता खबरो विस्तारान। रक्षामंत्री पर्रीकराच्या घराचे सर्च वॉरंट स्थगीत दवरला। मिकीक रक्षामंत्र्याच्या दिल्लीतल्या 10 अकबर रोडाकडच्या सरकारी बंगल्यार वचून सोदचो म्हूण मडगांवच्या JMFC कोर्टान पुलिसांक काडिल्ले सर्च वॉरंट मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान रातोरात स्थगीत केले। JMFC कोर्टाच्या आदेशा उपरांत काचाबूल जाल्ल्या सरकारान रातोरात हालचाली करून वॉरंट स्थगीत करून घेतले। मिकी पर्रीकराचे दिल्ली सरकारी बंगल्यार लिपला आसूये म्हणून JMFC कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट आयिल्लो। आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेको रक्षा मंत्री पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या सरकारी बंगल्यार पावला म्हूण अर्जदारान JMFC कोर्टाक सांगिल्ल्यान मिकीक थंय वचून सोदचो म्हूण कोर्टान पुलिसांक सांगिल्ले। ताचे वयल्यान सरकारान रातोरात हालचाली करून ह्या आदेशाचेर सत्र न्यायालया कडल्यान स्थगिती हाडली। सत्र न्यायालय ह्या केसीचेर आज दनपारां सुनावणी घेता। मिकी पाशेकोक अटक करपा खातीर मडगांवच्या JMFC कोर्टान कोलवा पुलिसांक दिल्ली आनी 5 दिसांची मुजत बुधवारा सोंपली, मात पुलिसांक मिकी मेळना। बुधवारा कोर्टान मिकीक अटक करपाक नव्यान वॉरंट काडलें, मात ताका फरारी घोशीत करपाक कोर्टान न्हयकार दिलो। 27 एप्रिल मेरेन ताका धरून हाडचो म्हूण कोर्टान पुलिसांक आदेश दिला। 5 days extension given to the Kolva police to arrest Mickey Pacheco expired today. So the police had once again today sought a proclamation against Mickey Pacheco. The court has refused to issue the proclamation and instead has issued a fresh warrant of arrest against Mickey Pacheco, retainable on Monday the 27th. I informed the court that there is information that Mickey Pacheco may be hiding at 10 Akbar Road, which is the official residence of the Defence Minister of India. Accordingly, the court was pleased to issue a search warrant to allow the Kolva police to search and nab Mickey Pacheco from the premises of 10 Akbar Road. So now the police have been directed to execute the warrant by the 27th of this month. दुसरे वटेन पुनर्विचार याचिकेचेर निर्णय जाय मेरेन शरण येवंक थाकाय दिवची म्हूण मिकीन सुप्रीम कोर्टात याचिका घाल्या। मिकीच्या याचिकेचेर सुप्रीम कोर्ट फुडल्या सप्तकात सुनावणी घेवपाची खंय शक्यताय आसा। ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्याची बंदखण फर्मायल्या। बंदखण चुकूंक मिकी सध्या लिपून भोंवता। कोलवा पुलीस ताका सोदतात। मिकी सुप्रीम कोर्टात ताचे फेरविचार याचिकेचो निकाल लागा मेरेन कादयेत वचचो ना म्हूण 15 जाली लिप चोरयां भोंवता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बायणाची 204 घरां मोडप काय ना ताची सुनावणी हायकोर्टान फुडें धुकलून सोमारा दवरल्या। तो मेरेन ती बांदकामां आनी घरां मोडपाची ना। घरां सोमार मेरेन मोडची न्ही असो आदेश कोर्टान दिला। 204 घरां बेकायदेशीर आनी ती बायणां दर्यादेगेक सामकी तेंकून आशिल्ल्यान हे लोकांच्या जिवाक धोको आसा म्हूण सरकार ही बांदकामां मोडपाक सोदता। ह्यो फॅमिली एका तेंपार सरकारान बायणाच्या शिंदळके वस्तींतल्या लोकांची पुनर्वसणूक केल्ली तशी पुनर्वसणूक मागतात। बायणाची 204 घरां मोडची न्ही म्हूण बायणा रेजिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशन हायकोर्टान गेल्ले। याचिकेचेर बुधवारा सुनावणी जाली। घरां धोक्याच्या वाठारांत नात। ह्या वाठारांत रेवेची धूप जावंक ना म्हूण याचिकादाराच्या आदोगादान हायकोर्टान आर्ग्युमेंट घालो। फाटल्या पावसाळ्यात सरकारान शिटकावणेची नोटीस काडूंक नाशिल्ली म्हणूनय त्या फामिलींनी आर्ग्युमेंट घाला।
ही बांदकामां अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणान बांदल्यात असो आर्ग्युमेंट सरकारी वकिलान केलो. गुगल मॅपांतल्यान मेळिल्ली म्हायती सरकारी वकिलान कोर्टा मुखार दवरली आनी ह्या वाठारांत रेंवेची धूप जावपाची शक्यताय न्हयकारूं नज म्हूण आर्ग्युमेंट घालो. सरकार जर आमची घरां मोडटा जाल्यार सरकारान फामिलींची पुनर्वसणूक करची म्हूण याचिकादारान मागणी केली. कोर्टान बायणा शिंदळकी वाठारांतल्या लोकांची पुनर्वसणूक केल्ली तशी तांचीय करची म्हूण हे लोक मागतात. केशीचेर सोमारा सुनावणी फुडें चालू उरतली. तो मेरेन ही घरां मोडची न्ही म्हूण हायकोर्टान सरकाराक आदेश दिला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पेट्रोलियम सोरो आनी मनोरंजन टॅक्स जीएसटींतल्यान भायर दवरचे म्हूण गोंयान मागला. मुख्यमंत्री पार्सेकारान अर्थमंत्र्याच्या बसकेत दिल्ली हो मुद्दो काडलो. बुधवारा राज्याच्या अर्थमंत्र्या बरोबर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीन बसका घेतली. बसकेक सगळ्या राज्याचे सादारण एकमत जाला म्हणून अरुण जेटली म्हणटा. जीएसटीचे बिल चालू अधिवेशनात पास करपाचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीन थारायला. सीएसटीचेर फाटली देणी आशिल्ली भरपाई गोंयान केंद्राकडेन मागल्या. गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स चालीक लावंक केंद्रान निर्णायक पावलां मारल्यात. मात तो लायले उपरांत पेट्रोलियम, लिकर, ऑक्ट्रोया सारकेले मुखेल टॅक्साची येणावळ थेट केंद्राक वतली म्हूण राज्यां फाटीं फुडें जातात. बुधवारचे दिल्ली जाल्ले बसकेक वट्ट 18 राज्यांचे अर्थमंत्री आयिल्ले. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान बसकेत पेट्रोलियम, लिकर आनी मनोरंजन टॅक्स जीएसटींतल्यान भायर दवरचो म्हूण मुद्दो काडलो. पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे दवरपाची तेंची तयारी जाता. लिकर आनी एंटरटेनमेंट हे आमकां सादारणपणे वी गेट अर्निंग ऑफ अबाउट 130 crores ऑन एंटरटेनमेंट ऑन कॅसिनोज. ताच्या संदर्भात ते भायर दवरचे अशें म्हटलां. थंय कशें आसा कॅसिनो हे आमच्याच एका स्टेटींनी आनी खंय ना. त्यामुळे हांवें म्हटलां की आय वील सजेस्ट अ सुटेबल अमेंडमेंट. कशें आसा ते एका स्टेटीक वेगळें धरप तशें तांकां कठीण आसता. सगळ्यांक बरोबर आसता ते. 2007 वर्सा सावन केंद्रान केंद्रीय विक्री कर सीएसटी टप्प्याटप्प्यान उणें करपाक सुरवात केल्ली. मात ताचे वयली सगळी भरपाय अजुनूय राज्यांक मेळिल्ली ना. जीएसटी लागू करतना पयलीं फाटली सीएसटीची भरपाय केंद्रान क्लियर करची म्हूण गोंयान मुद्दो काडला. सीएसटीचे सुमार 268 कोटी गोंयाक केंद्रा कडच्यान येवपाचे आसात. सीएसटी फेज आउट करपा खातीर जे कॉम्पेन्सेशन मेळूंक जाय ते मातशें बेगीन दिया म्हटलां. फाटल्या सरकारान दिवना ते. ह्या सरकारान 10-11तले 52 कोटींतले आमकां हल्ली 30 कोटी दिले. 11-12तले 114 कोटी आसात आनी 12-13तले 135 कोटी आसात. त्यामुळे दर वर्सा आपूण दिता म्हटलां ताणें. एक वर्सा फुडल्या दिता म्हटल्या. बसकेक जीएसटीचेर सगळ्यांचे सर्वसाधारण एकमत जालां आनी चालू अधिवेशनात जीएसटी बिल पास करून घेवपाचें केंद्रीय अर्थमंत्र्यान थारायलां. तशें जाल्यार एप्रील 2016च्यान देशभर जीएसटी लागू जातलो. There was a broad consensus that states are in support of the goods and services tax. Some language corrections, etc., were suggested by some of the states, and of course, states have been raising some of their state-specific concerns. A number of them are outside the GST, but some relatable to that. And in view of almost near unanimous support that various states have, because it's going to be a win-win situation for all, we will go ahead with the constitution amendment in the current session of Parliament. जीएसटी लागू जाल्यार वॅट, एक्सायज, लक्झरी एंट्री टॅक्सा सारकिल्ले मुखेल कमर्शियल टॅक्स थेट केंद्राचे तिजोरेंत वतले. केंद्रा कडच्यान परत गोंयाक भरपाय म्हूण येतले कितले ताचेर जीएसटीचो गोंयचेर परिणाम कळटलो. सध्या तरी अर्थमंत्री राज्यांक आनी केंद्राकूय जीएसटी विन विन सिच्युएशन म्हूण सांगून जीएसटीचेर राज्यांक राजी करपाक पेटला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.